मडगावचो शिगमो सरकारान नेमिल्ली समितीच करतली। पालिकेन नेमिल्ले समितीची मागणी मानपाक हायकोर्ट तयार जालें ना। मात फुडें फाटीं शिगमो समिती मदीं कास्किसांवां जावची न्ही म्हूण उपाय काडपाक हायकोर्ट हें प्रकरण सविस्तर सुनावणेक घेतलें। येता ते सप्तकांत मडगावचो शिगमो दामू नायकाची समिती करतली। पालिकेचे समितीन शिगम्याचो शारांतलो पारंपारीक मार्ग फातोड्डे हाडपाचो प्लान केल्लो। मडगांवां शिगमो करपाक सरकारान नेमिल्ले समिती आड मडगांव पालिकेचे कांय नगरसेवक हायकोर्टान गेल्ले। समित्यांच्या वार्षिक वादाचेर कायम उपाय काडपाक म्हूण हायकोर्टान ही याचिका सविस्तर सुनावणेक घेतल्या। मात पालिकेचे समितीक कसलीच अंतरीम थाकाय दिवंक ना। शिगमो फुडल्या सप्तकांत तेंकला। अयत्या वेळार समिती बदलपा सारकी गजाल करप बरोबर न्ही म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलें। मात समित्यांच्या ह्या वादाचेर कायम उपाय काडपाचो हायकोर्टाचो यत्न चल्ला। Honorable High Court has not granted any interim relief, and government I have already approved the committee, and that committee will going to celebrate the Shigmotsav in Margaon on 27. It is headed by Damodar Naik, ex-MLA. गोंयांत जावपी शिगम्याची कार्यावळ GTDCन जाहीर केली। शिगमो गोंयान जाता तो फ्रॉम 24 मार्च टू 7 एप्रिल। 24 तारखेक आमी फोंड्या चालू करता। 25 तारखेक गुड फ्रायडे आसले कारणान तेदूस दवरना आनी मागीर कंटिन्युअस 26 पणजे 27 मारगांव 28 बिचोली 29 वास्को 30 केपें 31 कुडचड्यार 1 तारखेक सांग्यार कुंकोली 2 तारखेक म्हापसा 3 तारखेक पेडणे 4 तारखेक साखळी 5 तारखेक वालपय 6 तारखेक काणकोण 7 तारखेक हॅज गॉट लँड एट सांताक्रूज जंक्शन वेर द न्यू दिस इज कमिंग 28,000 square meters of land. There we have already put a central proposal. What is in the idea? आमचे मनान कितें आसा की जेन्ना हे शिगमो जाता ह्यो त्रिपुरा फेस्टिवल बोटी जाता कार्निवल परेड जाता वो आनी कसले एक्टिविटी जाता that we want them to bring those floats and keep them in a parade ground and give live performances every day in the evening from 7 to 10. So this is what we have in mind. So but we want to build an infrastructure there. So in the long run maybe this thing will be taken forward. And after शिगमो कितें जाता ते 14 दीस 13 दीस शिगमोचे परेड जातरी ते फ्लोट कंडेम जाता पूण काय बरे फ्लोट करता. सो इन दोज सेलेक्टेड फ्लोट्स विल बी ब्रॉट एंड केप्ट फॉर अ परेड and then शिगमो कार्निवल इट बी लायक अ 365 डे इव्हेंट. पणजे शिगम्याची चित्ररथ मिरवणूक आनी रोमटा मेळ 26 मार्चाक जातली। 24 ते 28 असो आमचो कार्यक्रम आसा मनोवपाचो आनी 2 मेजर इव्हेंट जे आमचे आसा एक जो 24 तारखेक जातलो तो एक्चुअल गुलाल उत्सव जंय आझाद मैदानाचेर पयली आमची महालक्ष्मी देवीक नमस्कार करून थंय आमी प्रोसेशनान आझाद मैदानाचेर येता आनी थंय मोठ्या संख्येन पणजेकार सगळे मेळून होळी मनयतात। तातूंत आमचे MLA बाब सिद्धार्थ कुंकळकार आसतले। आमकां अपेक्षाय आसा की बाब मनोहर पर्रीकर जे आमचे राज्याचे देशाचे रक्षा मंत्री आसात ते सामील आसतले। गोंया आयले ते केन्नाच चुकयना ते आसतले आनी 28 तारखेक जी वर्सा पद्दतीन लावणी जाता ती 28 तारखेक जातली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दिवचले कृषी मेळाव्याक कुंडय पिठाधीश ब्रह्मेशानंद स्वामीन सरकाराची बरीच खरडपट्टी काढली। सध्याच्या परिस्थितीत क्रिस्तांव जाल्यार तरी आमची कामां जातलीं अशें म्हूण ब्रह्मेशानंद स्वामीन सरकाराक मायनॉरिटीचे तुश्टीकरणाचो तोमणो मारलो। मेळाव्याक सभापती अनंत शेट आनी आमदार प्रमोद सावंतय आशिल्लो। वास्तविक तो होता राजा, आता आमचे कसे आहेत राजा पारशेकार बिरशेकार। पूर्वीचे जे राजा होते त्यांची अंतःकरण हिंदुत्वाने भरलेली होती। आताच्या राजांना बघितल्यानंतर असं वाटतं ख्रिश्चन झालेलं बरं, म्हणजे आमची कामं होती, म्हणजे आमची जी काही, कारण सगळे अल्पसंख्याकाच्या मागे लागलेले आहेत आणि भल्या मोठ्या संख्येने असलेल्या लोकांचं काय, आमच्या गोमातेचं काय, आमच्या भारतीय संस्कृतीचं काय, आमच्या स्वभाषेचं काय, या सगळ्यांना जे आहे ते जपण्याचं कार्य जे आहे ते इथे बसलेल्या सगळ्यांना करायला हवं। गोशाळे खातीर पर्रीकार सरकारान 3 कोटी दिता म्हणिल्ले, मात भारत स्वाभिमानाक अजून मेरेन एकूय पैसो मेळिल्लो ना। आमचे मनोहरभाई पर्रीकर जे असले मुख्यमंत्री त्यांच्यानी 3 करोड रुपया जे आसा ते भारत स्वाभिमाना खातीर स्ट्रेक हाऊसा खातीर दिल्ले अशें आमकां सांगलेले, पूण ते 3 कोटी जे आसा तितूंचो एकूय पैसो आमकां पळोवपाक मेळोंक ना। प्रुडंटा खातीर उदय परब।
लातूराक उदक नाशिल्ल्यान परिस्थिती आयल्या ती गोंयांत येवची न्ही म्हूण सरकारान पारंपारीक उदक संवर्धन पद्दतींनी लक्ष दिवंक जाय म्हूण आप मागता. सरकारान दोंगराळ वाठारांनी उदक संवर्धनाचें काम सुरू करचें म्हूण आपाची मागणी. 70 सारकेल्या तालुक्याच्या कितल्याशाच गांवांनी टँकरांनी उदका पुरवण जाता. नळ ना, बांयो बोरवेली सुकल्यात. लोक उदकाक पातीशेर म्हूण प्रुडंटांनी आयतारा रिपोर्ट केल्लो. वॉटर इरिगेशन डिपार्टमेंट ते जर आज कितें करता आसत जाल्यार खंयचे तरी रस्ते करता, खंयचे तरी देवळाची पायाभरणी करता, खंयचे तरी रिटेनिंग वॉल बांदता. हें काम वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचें न्हय. हें काम करपाक बाकीचीं डिपार्टमेंटां आसात. वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान हे जे ट्रेडिशनल वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आसात तांचेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. ती जाता ते भशेन कंटिन्युअस चालू उरता तें पळोवपाक जाय. तो हिली टेरेन आसा तो जर हें केलें ना, ताजेर जर वॉटर हार्वेस्टिंग केलें ना, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, तर आनी कांय वर्सांनी ह्यो न्हंयो सुद्दां हळू गटारां जातलीं. आतांच सद्या जावपाक लागल्या. लाखांनी रुपया मोडून सरकारान कांय लोकांक उदक संवर्धनाची ट्रेनिंग दिल्ली. मात सद्याच्या सरकाराक उदक संवर्धनाचे कांयच पडिल्ले ना. ट्रेंड मनीस अजून ताचो खंय उपेग जायना. 2002 to 2007 नॅशनल वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज म्हणून चलतालो. तेन्ना आमकां ट्रेनिंग दिलां अँड अवर सर्विसेस आर नॉट बींग युटिलायज्ड. आमकां लाखांनी रुपयांचें ट्रेनिंग दिलें पूण आमचो कांयच वापरूच करून घेतलो ना अशें म्हाका दिसता. अशे 25 लोक तरी आसतले. ऑर्लान मिनेजीस आसा जो एक्स डायरेक्टर, सचिन तेंडुलकर आसा, कमलाकर सादले आसा, प्रदीप कामत आसा, जायते लोक आसात. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊ एक विराम.